फाटलो एक म्हयनो जालो केपें बाळी वाठारांत लोकवस्तेंत ब्लॅक पॅन्थर दिशिल्लो। ताणें गांवांतल्या जनावरांचो लेगीत बळी घेतिल्लो, जाका लागून थळाव्यां मदीं भंय निर्माण जाल्लो। अखेरेक हो ब्लॅक पॅन्थर रातचो सुमार 1 रानखात्याच्या पांजऱ्यांत सांपडलो। थळाव्यांनी सुटकेचो स्वास घेतलो। पळयात रमेश नायक रावताचो खाशेलो रिपोर्ट। आज गेली एक म्हयनो जालो जो ब्लॅक पॅन्थर आसा एका धरपाचो प्रयत्न जो आसा वो गांवचो लोक आनीक त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करीत आसा, पूण हांगा यश म्हणटा मेळना आसलें। लास्ट आतां राती 1 सुमार हो वाघ जो आसा वो वाघ ह्या केसी ट्रॅप जालो आनीक लोकांक सद्याक एक रिलॅक्स मेळ्ळें, कित्याक ह्या वाघा खातीर हो ब्लॅक पॅन्थरा खातीर लोक सामकी भिवन आसले, कित्याक सगळीं सुणीं माजरां गोरवां ही सुद्दां खाल्ली आनी लोकांक एटॅक करीत म्हणून लोक भिल्ले। हे खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगतरीक गोवा 365 ही हायलायट केले आनी तांणी नजरे हाडून दिलो की हो वाघ कसो येता आनीक कसो वता तो। तेणी जेन्ना केस दवरली त्या टायमार सुद्दां वाघ ह्या केसी भितर वचोन भायर परतो सोरोन येयलो। तेज नंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परती जागी जाले आनी तांकां परती ती केस सारकी केली आनीक दवरली आनी आज 30 दिसांनी हो वाघ राती 1 सुमार ह्या जाळ्यां ट्रॅप जालो। लोक खरे उमेदीर आसा आनीक बरें दिसता की गांवची भुरगीं जे आसात हे लास्ट एक म्हयनो जालो दोळ्यांत तेल घालून रातभर राखताले का वो केन्ना ट्रॅप जाता काय म्हण, केन्ना ह्या जाळ्यां पडटा काय म्हण, पूण आज हो राती 1 सुमार हो पडलो आनीक जे भुरगे आसात हे खूब उमेदीर जाले, कित्याक हो ब्लॅक पॅन्थर म्हण तो आमकां सोंपेपणी हांगा खंयच मेळना, पूण हो मेळ्ळो आनी हेजी जी जात आसा ही आनीक आसपाक शकता, कित्याक हो एकूच ना वो आनी आसपाक शकता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्या एका धल्ले कडेन आसा ब्लॅक पॅन्थराक एका खंय तरी सांबाळून दवरचो, ना जाल्यार व्हरोन खंय सोडचें न्हय, कित्याक जे बोंडला अशें अभयारण्य आसा ह्या अभयारण्यात ताका दवरचो आनी हेची देखभाल करची, कित्याक हो फाल्यां आमची जे जनरेशन आसा हांकां पळोवपाक बऱ्या पडटलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।